आता पळोवया गोंयांतल्यो बाकीच्यो कांय म्हत्वाच्यो खबरो. बार्देस बाजार भागधारकांक 20% डिव्हिडंड दितलो. फाटल्या 25 वर्सां सावन गिरायकांक बरी आनी दर्जेदार सेवा दिवपी बार्देस बाजारान 20% डिव्हिडंड दिता म्हूण जाहीर केला. संस्थेचो अध्यक्ष धर्मा चोडणकार मिडिया कडेन उलयलो. सुरवातीच्या काळापासून बार्देस बाजाराक ए क्लास ऑडिट क्लासिफिकेशन मेळटा आनी ते कित्याक लागून कारण ते काम बरें जाल्लें आसता. बार्देस बाजाराची सगळी ट्रान्सपरन्सी आसा आनी म्हणूनच हें आमकां मेळटा. बार्देस बाजार ही एकमेव संस्था आसतली म्हाका दिसता जी संस्था गोंयांत तरी आपलो जो प्रोडक्ट आहा तो प्रोडक्ट सदीत MRPच्या खाली विकता. सेदूल कम्युनिदादीचे जमनीचे केशीन पुलिसांनी जमनी घेतिल्ल्या 4 ते 5 जाणांक अटक केल्या. पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार आनी ताच्या भावाचेर अजून मेरेन पुलीस कित्याक हात घालिना काय म्हूण राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो प्रस्न. Now it is known, very well known that investigation is going on in Serula Comunidad land. Very recently, 5 or 6 beneficiaries who are allotted plots, maybe wrongfully, rightfully, we don't know, but those who are allotted plots were arrested. Why is the minister and his brother not being arrested? Is he being allotted legally? When he himself is an admitted encroacher? फोंडेचे क्रांती मैदान आनी सोप्याचो विशय 23 ऑक्टोबर मेरेन तडीक लायतलो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान फोंडेकारांक सांगला. ताणें निकतीच फोंड्या त्या वाठाराची पळोवणी केली. कामाच्या संदर्भात जे कितें दोगांचे म्हणणें आयकून घेतला, वेगवेगळे ओपिनियन आसा, सगळ्यांचे ओपिनियनान अर्थ आहा. त्यामुळे फाल्यां हांव आर्किटेक्टाक घेवन बसतलो, मागीर कन्सर्न मिनिस्टराक घेवन बसतलो आनी ताचे नंतर कितें तें डिक्लेअर दोन लायनार तयार आता फुडल्या 2-3 दिसांनी करतले. कासावले पंचायतीची सरपंच जोसिता कार्दोजो आड 9तल्या 5 पंचांनी अविश्वास थाराव हाडलो. कामां करपाक घेतना सरपंच पंचांक विश्वासान घेना म्हूण तिचेर आरोप. सरपंचाचेर नो कॉन्फिडन्स हाडला. कितले पंचायत 5 मेंबर आनी 5 जाणां 5 पंच मेंबर. आमी नो कॉन्फिडन्स दिवपाक मेन रिजन इज द सरपंच इज इनकम्पिटंट. तेजे कडेन कामां जायना, आमकां कॉन्फिडन्सान घेना. रेजोल्युशनां पास करता ती इन मेजॉरिटी पासून रेजोल्युशन आहा ती इग्नोर करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत हॉकी वयर सरची तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांनी भुरगीं हॉकी खेळपाक फुडें सरची म्हूण हॉकी विलेज इंडिया अकादमीन सांग्यार मिरेकल्स हायस्कुलाक घेवन 3 सप्तकांचें हॉकी शिबीर सुरू केलां. शिबिरांनी जर्मनीची आदली हॉकी प्लेयर आंद्रिया थम्शीर्न मार्गदर्शन करता. So the aim of Hockey Village India is to support sports in rural areas. We started in Rajasthan and now the first Hockey Village India is coming up in Goa, in Sangwem, in the Miracle High School here. And we believe that the people or kids from rural areas, they are very sporty, but what is lacking is good education. So we want to combine both and make them grow for a better future. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.